हॅलो गायज, गुड इव्हनिंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. माझे नाव अंकिता आणि वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर, जिचें नाव आसा कोवन क्रिएशन 2.0. आयज आख्खो दीस हांवें कांय शूट करूंक ना म्हणटकीर हांवें न्ही म्हजे फेस रिवील करूंक ना, पण शूट हांवें केल्लें. आतां टायम 10:30 जालो आनी जस्ट तो व्लॉग सुरू केला. आनी आतां हांव तुमकां दाखयता जे हांवें म्हाज्या भावाक कितें गिफ्ट हाडला भाऊ बिजेक तें तुमकां दाखयता. आनी बायक एक सरप्रायज हाडला आनी म्हाज्या बिजनसाक स्टार्ट करपा खातीर एक वस्तू हाडल्या, ती बी तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो ती बिजनसाची म्हजी फर्स्ट वस्तू आनी खुबश्यो वस्तू ऑर्डर आसा, ऑन द वे आसा, त्यो रोखड्योच येतल्यो. सो ह्या म्हयन्यान म्हाजो बिजनस स्टार्ट जातलो. चला पयलीं ऑर्डर कितें आसा पळय ती पळोवया. म्हाज्या न्हू आतां गायज 3 ऑर्डरी येयल्या, सो दाखयता तुमकां, तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके, कातर बी पयलींच घेवन बसल्या, कित्याक जो कॅमेरामॅन आसा पळय तो मातशें कितें जाय जाल्यार वाज्यातलो आनी व्हिडिओ थंयच बंद करतलो आनी पळयतलो. सो बेगीन दाखयता तुमकां. सो मागीर जे कितें आसा पळय तें मागीर बॅक कॅमेराचेर दाखयता. सो ही फर्स्ट ऑर्डर आसा. ही फर्स्ट ऑर्डर स्पेशल मनशा खातीर आसा. तेणें म्हाजे कडेन मागलेलें, मम्मा म्हाजो टायम कर. सो सोमतो मम्मान मागीर टायम घेतला तेका. सो ही तेच्या खातीर आसा. फास्ट ट्रॅक वॉच घेतला तेच्या खातीर. आमी दोगांयनी मेळोन घेतला. हे पळया, हे वॉच आसा तेचेर. कितले हॅप्पी जातले पूण ना, ते सद्या देवळान गेला. पूण खूब हॅप्पी जातले. म्हाकाच बरी साव मोडीतली. बॉटम दाखयलें. सो आनी ही 2 ऑर्डरी ज्यो आसा पळय त्यो म्हाज्या भावा खातीर आसा. तांकां ते भाऊ बिजेचें गिफ्ट आसा. सो मागीर तुमकां मुद्दम दाखयता, कित्याक तुमी नाल्यार म्हणटली हेणें कांयच दिवंक ना दिसता भाऊ बिजेक. सो तुमकां मुद्दम दाखयता ओपन करून कितें आसा तें, आनी म्हाकाय पळोवपाक मेळटलें. पॅकेजींग खूब बरी केल्या. पळोवपाक खूब बरें दिसता. कलर ब्रायट आसा पळय. आसा इवल आय प्रोटेक्शन फॉर कार हँगींग, मिरर हँगींग. बरें दिसता. आनी एलिफंट बीन आसा तेचेर, आनी एक इवल आय व्हडलें आसा आनी अशें बारीक बारीक आसा. सो आनी हेच सेम आसा, सो ते आनी दाखयला. आनी ही आसा म्हाजी थर्ड ऑर्डर. सो ही म्हाज्या खातीर, म्हाज्या बिजनसा खातीर फर्स्ट ऑर्डर आसा. आनी खूब कितें कितें येवपाचें आसा तें दाखयता तुमकां येयल्या फुडें. सो ही फर्स्ट थिंग फॉर माय बिजनस. हे पळयात, आमी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग केलें. सो दाखयता तुमकां. खूब धाकटी आहा, हांवें म्हाका दिसता प्रॉपर चॅक करूंक ना, पूण सद्या तरी हेतूनच हांव काम चलयतलें. पयतले 5 kg मेरेन मेजरमेंट जाता जाल्यार. आनी वॉच दाखयता तुमकां. हे पळयात, हे वॉच आसा तेच्या खातीर. पळोवया कितलो टायम मेरेन दवरता ते. बरेंच ऑर्डर केला. पळोवया कितलो टायम मेरेन दवरता ते. सो हे आसा वॉच. आनी हांवें एक्चुली फास्ट ट्रॅगाचे ऑर्डर केला, पूण हांगासर टायटन मेळिल्लें. म्हाका दिसता तेच कंपनीचे दिसता, ते चॅक करचें पडटलें. सो ह्यो आसली म्हाज्या आयची ऑर्डरी. सरप्राईज हाडला तुका, दाखय रे. सरप्राईज. कितें चॉकलेटी हवी तू? चॉकलेट हवी तू? ना रे, ओपन कर. कितें तें? कितें तें? कितें म्हणटा तेका? कितें बाबा तें? एका कितें म्हणटा? जायना बरें, व्हडली आतां. बरोबर हांगा बरें ना. मागीर घे बाये म्हाजी. हेका बुरक करचो पडटलो आतां.
हो न्हू आमगेर युनीक अशें इन्सेक्ट येयलेले आमगेर तुमी बीन पळयलां का हांवें म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम पळयलां कितें तें जाणा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांग. पयले आसतले न्हू तुमी सगळे म्हाज्या ऑर्डरी बायक बीन ते टायम जो आसा पळय तेचे वॉच ते वॉचाक टायम म्हणटा वॉच म्हणपाक ताका प्रोनावंस करपाक जायना सो ताका खूब लायक जालो तेणें मागलेलो म्हाजे कडेन मम्मा तुमी पयला आसले एका विडिओन नवरात्राचे मम्मा म्हाजो टायम खंय सो ते आपले वॉच विचारताले सो तेच्या खातीर हांवें ताका वॉच घेतलो पूण आजून ताका अशें घालूंक ना खंय वयताना आनी दवरला ते सद्या. आनी म्हाजी जी बिजनसाची रिलेटेड ऑर्डर आसा ते पळोवन तुमी गॅस करूं शकता म्हाजो कसलो बिजनस स्टार्ट जातलो तो. इट्स नॉट अबावट लड्डू शंकरपाळी तसलें कांयच ना एक युनीक कितें तरी आसा जें कोणीन म्हाज्या सगळे फॅमिलीन अजून चिंतूंक पासून आसचें ना. आनी हांवें एक मॅकरोनीची रेसिपी शूट केलेली ती दाखयता तुमकां आतां चला पळोवया. आतां हांव तुमकां न्हू ही पास्ता चीज मॅकरोनी कशी करपाची ती दाखयता. ही म्हाका खूब आवडटा आनी तेचेर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन बीन बरयल्लें आसा पूण हांव कशें करता तें तुमकां दाखयता. आनी ही अरावंड 32 रुपीज पडटा मॉलान बीन घेत जाल्यार 30 रुपीजांक पडटा. केन्नाय घेता हांव एक 3-4 म्हयन्यांनी बीन कित्याक म्हाका ती खावपाक बरी लागता. वी बिलीव ट्रुली गूड फूड कम्स फ्रॉम इंग्रेडियंट्स यू नो एंड ट्रस्ट. वी यूज सुजी रवा एंड स्पायसीस दॅट गो थ्रू क्वॉलिटी चॅक अशें तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. आनी सगळी इन्फॉर्मेशन लायक प्रोटीन कंटेंट बीन सगळें बरयल्लें आसा. हांवें एक कढाई गॅसीन दवरल्या तितून घातला उदक बरें खतखतोन घेवपाक जाय. मागीर तें पॅकेट ओपन करून तितूंतलो मसाल्याचो जो सॅचेट आहा पळय चिजाचो तो सेपरेट काडून घेवपाक जाय आनी मॅकरोनी घालूंक जाय भितून. मॅकरोनी बरी स्टर करून घेवपाक जाय म्हणजे उकडून घेवपाक जाय. उकडलेल्या उपरांत तितून तो मसाल्याचो पॅकेट आसा तो घालून घेवपाक जाय. तितून चीज कॉर्न बीन आसता आनी हर्ब्स आसता आनी ते बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. म्हणटकीर चीज जी आसा पळय ती बरी मेल्ट जावन घेता आनी मागीर ते गरम गरम सर्व करपाक जाय. आयज इवनींग न्हू म्हाजी भयण येयलेली तिणें म्हाजो फायनली आयज ब्लावज हाडून दिलो आनी घालून बीन ट्राय करून बी पयलो बरो आसा ब्लावज बरो शिवला तेणें. आनी तेणें फर्स्ट म्हाका ब्लावज शिवला सो हांवें ताका पे बीन केलें कित्याक तेणें फर्स्ट शिवला न्हू. आनी एक 2 शिवलेले एक म्हाजो बेबी शावराचो शिवलेलो पण तितलो परफेक्ट जावंक नासलो आनी मागीर आनी एक शिवलेलो तेणें पुजे खातीर पूण तो हांवें घालूंकूच ना. सो हो म्हाजो प्रॉपर फर्स्ट ब्लावज ओके. आनी आतां आमी दोगांय मागीर न्हू बेलपुरी खावपाक गेलेली सो दाखयता तुमकां आमी कितें कितें खाल्लें तें पळया. सो हांगासरून आमी युजली खाता बेलपुरी शेवपुरी बीन हे सडयान पडटा. पयलीं आमी शेवपुरी घेतली मागीर बेलपुरी आनी मागीर आमी घेवपाक गेली पानीपुरी आनी हांव तेज्यो प्लेटी घेतली हांव पळय त्यो चॅक कर. तांकां तो सोफा बेस्ट पडला दोगांयकू. सो आयज हांवें कांय शूट करूं ना कित्याक हांवें पणट्यो गेल्यो मातशें टचअप दिलो तुळशीक आनी उरलेलो पेंट आसलो तो गिटीक मारलो. मागीर हांवें मोस्ट ऑफ द टायम आयज वाती केल्यो जोडव्याक. हांव केन्ना विकत्यो हाडिना हांव न्हू सदांच अश्यो वयता बारीक अश्यो म्हाका व्हडल्यो वाती खूब आवडटा कित्याक त्यो बऱ्यो पेट्टा आनी त्यो विकत्यो आसता पळय त्यो रोखड्योच अश्यो न्हू मिशिनार करता वो कश्यो करता खबर ना त्यो रोखड्योच अश्यो हें जाता जळटा सो हांव हातीन करता ओके. आनी खुबशीं जाणां म्हणटा न्हू 366x2 करून पेटोवंक जाय आनी कोण म्हणटा आनीक कितें पण हांवें त्यो पॅकेटान येता पळय त्यो हांवें मेजून पळयला तितून न्हू 366 सुद्दां आसना 350 अरावंड आसता. सो हांव 366 करता. सो एक्झॅक्टली कितल्या वाती करपाक जाय कोणाक खबर आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा ओके. आनी आयचो जो हो व्हिडिओ आसा पळय तो हांगाच एंड करता हांव कित्याक फाल्यांचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो म्हाजो खूब लॉंग आसतलो आनी मोस्टली हांव 2 व्हिडिओ करतलें फाल्यांचे एक प्रेपरेशनाचो आनी दुसरो तो आहा तो तुळशीच्या लग्नाचो. सो अंदू आमी तुळशीचें लगीन करतली ब्राह्मणाच्या देवळान फर्स्ट टायम इन द लायफ आनी नोकळो हांव केन्ना लकी ड्रॉ आमकां येतली आनी केन्ना करपाक पावतली ती. सो तुमकां मागीर शेअर करता. आमची बेगीन जातली कित्याक फर्स्ट पुजा जातली कालिकेच्या देवळान मागीर रामाच्या देवळान आनी मागीर ब्राह्मणाच्या देवळान ओ सेकेंड ब्राह्मणाच्या देवळान अशें कितें तरी आसा. मागीर देवळान जाल्या उपरांत सगळ्या वाड्या वयल्या घरांनी जातल्यो. सो आमची बेगीन जाली आनी हांव घरा पावता जाल्यार घरांतली दाखयतलें
नाजाल्यार मोस्टली ब्राह्मणाच्या देवळांतली दाखयतलें हांव तुमच्या वांगडा. सगळी तयारी मोस्टली जाल्ली आसा. आमी ऊस हाडलो, देन फुलां हाडली, मागीर सानीन येवन न्हवरो तो आसता तो केलो, जोडव्यो बीन आमच्यो जाल्यो. सो अशी मोस्टली. आनी मम्मी म्हाका तेल आनी 5 वर्सां दिता ती. हांव न्हू सगल्यांचीच मम्मी दिता जाल्यार, पण म्हाजी मम्मी तेल आनी चिरमुल्यो दिता, जोडवे दिता. पण हांवें तिका सांगलें जोडवे दिवं नाका, हांव जोडवे करतलें. कित्याक म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं हांवूच म्हाजे जोडवे जे आसा पळय ते हांवूच म्हाज्या हातीन करता. सो हो व्लॉग हांगा एंड करता. फाल्यांचो व्लॉग पळोवपाक विसरूं नाका. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. कितलो जाला आनी आतां जस्ट म्हाजे जाल्ले आसा जोडवेन. पळोवपाक पळय कितल्यो बऱ्यो दिसता, बारीक आनी लांब अश्यो बोवळ्या. आनी फाल्यां सकाळीं उठून हांव फुगत घालतलें तेलान. आतां टायम जाल्लो आसा 11:15 आनी जस्ट म्हाजें सगळें काम जालें. बाय न्हिदलेले 9:30 आनी आतां उठले ते. आनी आतां हांव मेथी घालपाक सोदतालें. पळयता दाखयता तुमकां. मेथी घालपाक म्हणून बसतलें म्हणून आसलें आनी ते उठले आनी ते घालता खंय आतां मेथी. ताका जाल्लो आसा टायम 11:15 आनी आतां हांव मेथी घालता. ही पळय म्हाजी फायनली मेहंदीची आसा पळय ती रेडी जाल्या. कशी जाल्या म्हाका कमेंट करून सांगा. म्हाका मेहंदी घालपाक कळना आनी खूब वर्सांनी घातल्या. म्हाका न्हू पयलीं म्हाजी भयण घालताली, म्हणजे काकाची चेडूं. सानिका न्हू, दुसऱ्या काकाची चेडूं. आनी केन्ना केन्ना मावशेची चेडूं बी घालतालें. सो म्हाका हांव केन्ना मेहंदी बिंदी घालपाक वचूंक ना. पूण आतां खूब दिसांनी अशी कोण ना न्हू घालपाक आनी म्हाका आवडटा मेहंदी बीन घालपाक. आनी खूब दीस जाले घालूंकूच नासली. सो आतां घातली. तुमकां कशी लागली म्हजी मेहंदी कमेंट करून सांगा. मातशें बरी हांवें हाताक गेल्या ती गौतमाची न्हू पूण आनी कोणाची मेहंदीची हाताक. आनी हांगा एक बरो पिकॉक केला आनी हे तेचे फेदर कितें ते आनी हे तेचे आंग वॉट बीन तेचे काडला हांवें. सो कशी लागली म्हजी मेहंदी. आनी एक हांवें अशें फाटल्यान अशें बरें धाकटुलें अशें फूल कशें घातला. आतां हातीक कवर जाता म्हणून. कित्याक म्हाका हांगासर एक बर्थ मार्क आसा. बर्थ मार्क न्हू तो, एक्सिडंट मार्क तो. सो तो कवर जावपा खातीर. आनी आयज न्हू हांवें हे गाय सगळे चांदी जे आसा पळय सारके काळेच जाल्लेले. बायचे पेंटांतली, म्हाजी पांयांतली, बायची पांयांतली, एक बायची पांयांतली शेणली. आनी ही न्हू हांवें बिफोर आनी आफ्टर करूंक जाय आसली. सामकी चकचकीत जावन येयल्या. बेकिंग सोडा बीन घालून न्हू ती बरी धुवन घेतल्या. तुमकां टीप जाय न्हू जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. आतां टायम जाल्लो आसा 12:15 आनी आतां हांव हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता मेहंदी बिंदी घालून. आनी म्हजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.